मोपा लिंक रोडाचे काम केंद्र सरकाराच्या कायद्याप्रमाणे चल्लां. पंचायत तेतून हस्तक्षेप करपाक शकना आनी हे काम बंद उडोवपाचो पंचायतीक कसलोच हक्क ना. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नागझरच्या ग्रामस्थांक सांगलां. जाल्यार नागझरचे पिडेस्त ग्रामस्थ फाटीं सरपाक तयार नात. कायद्याचो आदार घेवन हे काम बंद उडयतले. आपल्या निर्णयाचेर हे लोक ठाम आसात. मोपा पंचक्रोशीतल्या गावांनी मोपा लिंक रोडाच्या विरोधात एल्गार पेटयल्या. हे काम बंद उडोवपा खातीर तेंच्यांनी नागझरी रास्ता रोको केलो. सरकारान ग्रामसंस्थाक विश्वासात घेनासतना हो लिंक रोडाचो प्रकल्प हातात घेतला आनी तांकां कसलीच लुकसाण भरपाई दिवंक ना. त्या भायर तेंच्यो काजी आनी हेर झाडां पुरून उडयल्यात. हे काम सुरू जाल्ले तेन्ना वारखंड नागझर पंचायतीन नोटीस काडिल्ली आनी सगळे डॉक्युमेंट दाखयल्या उपरांत काम सुरू करपाक सांगिल्ले. पूण ही नोटीस फाट्यार मारून कंत्राटदारान काम चालूच दवरले. देखून जाप विचारपाक नागझरच्या सरपंचांनी हेर ग्राम संस्थेक बरोबर घेवन जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेतली. पळयात. पंचायतीन नोटीस काडलेली आनी नोटीस काडून सुद्दां ती नोटीस धुडकात काम चालू दवरून एनवायरमेंट कितें डिस्ट्रब केला त्याच्या बद्दल खास आमकां कलेक्टरान एक मिटींग आपोवन ते डिस्कशनाक येयले. पण कलेक्टरान आतां आमकां आपोवन त्याच्या बद्दल सांगले की ही आमचें काम आहा ते कायद्याच्या बंधनात आहा, सेंट्रल एक्टाच्या बंधनात आहा. आमी ते पंचायतीच्या नोटीसे अंतर्गत ते काम बंद करूंक शकना अशें सांगून तेंचेर आमकां आज सांगलेलें आहा. म्हणून ते काम स्टॉप जावचें ना आनी ते नोटीसी बद्दल कितें पत्र व्यवहार आहा कितें लेटर ते आयज आमकां आमचे पंचायतीक कळयतले अशें तेंच्यांनी सांगून आमकां आयज धाडलें. आमकां कायद्याची बाजू धरून चॅलेंज करची पडटली ती कितें ते आतां आमकां कितें पत्र व्यवहार करता ती नोटीस आमी स्क्रुटनी करून तेचेर आमी फुडली एक्शन आमची घेतली. आमी ती स्टॉप वर्क नोटीस दिला. ती स्टॉप वर्क नोटीस दिल्या उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान थंय पुलीस फोर्साचो वावर वाडलो आनी मशिनरी खूब मोठ्या प्रमाणात आयली. सो हे कित्याक लागून जालें जेन्ना आमकां रिस्पेक्ट ना, आमच्या गांवच्या पंचायतीक रिस्पेक्ट ना, सो हो फोर्स तुमी इतलो कित्याक घातलो हाजो तांकां आमी प्रश्न केलो. ताजेर तांच्यांनी उत्तर दिलें की फाटलो आपल्या ऑफिसराक प्रोटेक्ट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी थंय पुलीस फोर्स घातला. हो जो प्रोजेक्ट चल्ला किंवा हे जे काम चल्ला लिंक रोडाचें तें काम सेंट्रल एक्टा प्रमाणे चल्ला असो तांचो दावो, ऑफिसरांचो दावो आसा की हो सेंट्रल एक्टा प्रमाणे चल्ला. ताका लागून बाकीचे सगळे जे कितें ऑथॉरिटीज आसात गांवची पंचायत पासून आसात ते सगळे ऑथॉरिटीज ते प्रिवेल करतात सेंट्रल एक्टा सकयल. जी आमकां गजाल ती मान्य ना. आमी तांच्या लक्षान हाडून दिलें की हो जो एंटायर प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टा संदर्भात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जानेवारी 2020 ह्या म्हयन्यात कांय डायरेक्शन्स दिल्यात. ताजे फॉलोअप करचे आनी त्या प्रमाणे त्या कामाचो कायद्यान धरून करचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.